बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. चार सुमानाची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी व्हडा संतोशान जेजूच्या जल्माची दोबाची परब समोरता. जरूय सुदेव लोक सोडवणदाराक ओतरेकून ओतरेकतालो, तरूय जेजूच्या जल्माची खबर तांकां उक्ती जायना, पूण तांणी भायरयलोल्या घुवळ्या राखण्यांक जाता. ह्या निमतान आयच्या सेवा धर्माचो विशय व्हडा संतोशाची खबर तुमकां हाडटा. दुबावरेत ह्या घुवळ्या राखण्याक जेजूच्या जल्माची खबर व्हडा संतोशाची खबर जाली, कित्याक जेजूचो जल्म एका गोठ्यान जालो. ती घोडणी तांचें जिवीत संतोशान भरता. जेजूच्या जल्माची खबर आमकांय व्हडा संतोशाची खबर. जेजूचो मनीस जल्म जावन आसा, इमानुएल, देव आमच्या सांगाता. देव आपलें देवपण साडिनासतना मनीसपण घेवन आमचेशी रावूंक येता. ह्याच खातीर ताच्या मनीस जल्मास इन्कार्नेशन जेजू जावन आसा खरो देव आनी खरो मनीस. तर जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब समोरताना जेजूक आमच्या सांगाता घेवन आनी भावार्थान ताका आमच्या जिवितान रेगूंक दिवन ताणें हाडलोली व्हडा संतोशाची सोडवणीची खबर उर्बेन आनी कुशालकायेन परगटुया आनी जेवया. असल्या देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंदान जियेतल्या क्रिस्ती जिवीत संतोशान शिवूंक आनी शिंपडावंक ह्या मिसाच्या समृद्धीन देवाचो आदार आमकां मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज आमकां सगल्यांक एक कुशालकायेचो दीस, कारण आज आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची जल्माची परब आमी समरमता. ह्याच जल्मा वरवीं आमकां जोण एकल्याक सोडवण फावो जाली. ह्याच जल्मा वरवीं आमकां जोण एकल्याक कुशालकाय तोखता तसली कुशालकाय देव आपल्या पुता वरवीं आमकां घेवन आयलो. आनी हीच कुशालकाय आज आमच्या जिवितान जिवंक जेजू आज आमकां जोण एकल्याक उलो करता. आनी जरी तर आमी आमच्या जिवितान हीच कुशालकाय आपणायतली जाल्यार, होच मोग आनी शांती आपणायतले जाल्यार आमी जेजूक आमचेशी राव म्हूण सांगूंक आमी गरज. होच गवळीक विशय आमी ह्या वर्साक नियाळटा, आमचेशी राव जेजू. तो जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक ह्याच मिसाच्या बलिदानान आमकां चड एकल्याक कृपा आनी बळ मागून घेवया. पूण सबार पावटी घोडयेक भाव भयणो, ह्याच जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक आमी घोडयेक चुकल्या. आमची कुशालकाय घोडयेक जेजू न्हय पूण दुसरे सुवातेर आमी सोदल्या.
असल्या आनी दुसऱ्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आमी बोगसणे मागून घेवया. मोगाडा बापा, मनशाचे सोडवणे पासत मनीस कसो जेजूक तुवें संवसारांत पाठयलोय, पूण ही संतोसाची खबर जिवितान भितर घेवंक आनी आमचें जिवीत खुशाल करूंक आमी फाटीं उरल्या. सोमिया काकुतकर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता जेजू, तूं जल्मलो ते रातीर बोडव्यांनी देवाची मोहिमा गायली आनी ही संतोसाची खबर गोरवां राखण्यांक पुरगटली. पूण आमी मिसियनारी पाटलादार जावंक फाटीं उरल्या. क्रिस्ता काकुतकर, पवित्र आत्म्या, तुवें आमकां मारयेच्या जिवितान ठिकाण केलें आनी तुजे वरवीं ती गोरवेस जाली आनी जेजूक तिणें जल्माक हाडलो. पूण आमी तुज्यो सुचोवण्यो नाकारून जेजूक आमच्या जिवितान सुवात दिवंक ना. सोमिया काकुतकर, सोम्या काकलूत कर. सोर पदवेदा दिव आमची काकलूत करून आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इसात संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवासा तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे बाप काटाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा मनशा कुळाच्या रुचणारा आनी सोडवणारा मनशाक तुज्या सारक्याचो रचून एक व्हड शाप तुवें केले आनी पातकांतलो ताका सोडून आनी नवी रचना करून त्या अदीक व्हड हो जाप केले. तुजो उनोद पूत सासनाक तुज्या देव सैमाचो भागीदार आज आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो. ताच्या मनशा सैमा वरवीं आमी सासनाक ताच्या देव सैमाची भागीदारां जावंक निर्मी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्य आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. पयलें वाचप. इजायास प्रवादीच्या पुस्तका वयलें वाचप. कितलीं सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान चलून येता ताचीं.
बरी खबर तो हाडटा, शांती सोडवून परगोडटा. अशेंच तो सियोनाक सांगता, तुजो देव राजवट चलयता. चित दिवन आयक, तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात. ते सगळे एकाच ताळ्यान आड्डोतात, कित्याक सर्वेस्पोर शियोनाक परतून येता तो. आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. गोरटान जालें, जेरुजाल्याचें घरां निवासामनो खुशालकायेचे उद्गार सोडात, कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेक बुजयता, जेरुजाल्याची सोडवण करता. सर्वेस्पोर आपलो बावलो झुजाक तयार करता, आनी पृथ्वेच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. तुमचो जबाब जातलो, शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. म्हणुया, शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बळान, आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलचे कुलीथाय आपलो थीर विस्वासी मोग मनान दोन सर्वेस्परा आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वेक गणगणोन सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुटोरिया शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाचे ठणठणीत वखाणी कर. जबाब, शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, मागां जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार पुता वरवीं तो आमच्या लागीं उलयलो. ताका देवान सगल्या वस्तूंचो दायजी केला. ताचेच वरवीं सगली प्रितूम रचल्या. तो देवाच्या वैभवाचो पोरजोळ आनी ताच्या सैमाचो सपूर्ण उपकार देखून आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार तो सांबाळटा. आनी पातकाचें मेळेपण काडल्या उपरांत स्वर्गार थोर देवाच्या उजव्याक बसला. जितलें देवदूतांवन श्रेश्ठ नांव ताका धायजीपणान फावो जालें, तितलो तो ताचे भोवन व्हड. आनी खरेंच खंयच्याच दुतांक देवान केन्नाय तरी अशें म्हणलां जायत, तूं म्हजो पूत, आयज हांवें तुका जोडून दिला. आनी तशेंच हांव ताचो बाप आनी तो म्हजो पूत. त्या भायर आपल्या मालगोड्यांक संवसारांत पाठयतना तो म्हणटा, सगले देवदूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. उद्गाराक उबी रावया. गायन गावया. B10 527 5 वचलो. B10 पेज 27. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy Ugordonia amci karza, घेऊन तुझ्या पुताची उतरा. गोड दोन्या आमची काळजा घेऊन तुझ्या पुताची
Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसू जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या ओरंबाक सोबद आसलो आनी सोबद देवा सोवे आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोवे आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोले कांयच ना. ताचे सोवे जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखान परजोळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. एका मनशाक उजवाड येतालो नीज उजवाड सोबद जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो. तरी संवसारान ताका वळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताच्याच पोरचेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलेल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास देंवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें देणें ताणें फावो केला. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदोवणे न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान बोडलोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची काशा मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी भावानो, एक ल्हान 11 वर्साचें भुरगें आसलें आनी ताका मारेकार दुयेंस कॅन्सराचें दुयेंस सांपडलें. आनी आमी जाणाव कॅन्सराचें दुयेंस सांपडले उपरांत तें मारेकार जाले उपरांत किमोथेरपी दिवंक पडटा. आनी अशेंच खंय ह्या ल्हान धाकटुल्या भुरग्याक किमोथेरपी ताची सुरवात केली. आनी किमोथेरपी सुरवात केल्या उपरांत ताचे खंय केंस जोडूंक लागले. ह्या भुरग्याक आनी केंस उरूंक ना. आनी खंय भाव भयणो सवका हे भुरगे बरे जावंक लागले तेन्ना ताणें इस्कॉलाक वचूंक थारायलें. आनीक इस्कॉलाक कशें वेतले. हे ल्हान भुरगे 11 वर्साचे, आपल्याक केंस ना हे चिंतून ते खंय जायते फावटी दुखी जाताले. आनी खंय ताणें ताचे आवय बापायक ही आपली खोंत सांगली. आनी तेन्ना खंय ताच्या आवय बापायन ताका जायते भाशेची वीग हाडली. विग्स, आर्टिफिशियल हेअर आमी म्हणटा ते हाडले. आनी खंय एक भाशेचे वीग ताका घालूंक लागले. आनी खंय शेवटाक एक बरें दिसता तसले वीग घालून ताका इस्कॉलाक वचूंक तांणी तयार केलें. आनी दुसऱ्या दिसा खंय हें भुरगें इस्कॉलाक हें वीग घालून गेलें. कितली लॉज घडयेक भोगपाची ह्या भुरग्याक, पूण तीच लॉज वाटावूंक हें वीग घालून हें चिडून इस्कॉलाक गेले तेन्ना ते आपले क्लासीन खंय भितर सरले. आनी भितर सरले तेन्ना कितें पळयतले. ही भुरगीं जी दुसरीं जी आसली ती ताका हांसूंक ना. ताच्यो मस्कऱ्यो तांणी करूंक ना. पूण त्या दिसा खंय तांकां खबर आसली की आपले हे जे क्लासमेट जे आसा हे आपली इश्ट जे आसा ताचे केंस गेल्यात किमोथेरपीक लागून. आनी खंय ही दुसरीं जीं भुरगीं सोकलीं जीं आसलीं ताणें खंय आपले केंस काडलेले. दॅट शेव द्या हेड. आपूण खोड्डीं खंय ती जालोली. कित्याक आपूण हे आमचे इश्टा बरोबर एक आसा. ताचेच दुयेंसान आमी वांटो घेता हें दाखोवंक खंय ही सगल्या दुसऱ्या भुरग्यांनी आपले केंस तांणी कातरलेले. बाबूनो, आयच्या दिसाक हीच जेजूच्या जल्माची परब आमी समरमता. द इनकार्नेशन ऑफ आवर लॉर्ड. म्हणल्यार देवाचो पूत मनशा सोयम घेता. देवाचो पूत आपले रायपण सोडून, आपले दोनीपण सोडून मनशा भाशेन जाता. आनी हेंच की आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता. जायते फावटी देवान वेगवेगळे तरेन प्रवाद्या वरवीं आपल्या पुर्वजां कडेन देव उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो.
आनी आयचे शुभ वर्तमान जे आमी आयकलां जुवांचें शुभ वर्तमान पयलोच 26 वर ते आमकां उगडास करतले. ओरंबाक सोबद आसलो, सोबद देवा सोबे आसलो आनी सोबद देव जावन आसला. आनी हो सोबद म्हणल्यार हे उतर म्हणल्यार देवाचो पूत. देवाचो पूत, देवाचो सोबद मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. हेच इनकार्नेशन आमी म्हणटा. कार्नीस म्हणल्यार लातीन भाशेन फ्लॅश म्हणल्यार आमचे भाशेन देव मांस आनी रोगताचो जाता. आनी ह्याच खातीर भाव भयणीनो, देव आपली पदवी सोडून मनशा मोदें येता, कित्याक मनशाचे सुखा दुखान वांटो घेवं, मनशाच्या कोश्टा पिडेंत वांटो घेवं, मनीस कोण भाशेन कोश्टवता हें जाणा जावं देव आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडटा. आनी हेच संवसारांत येवन देवान जेजून देवाच्या पुतान अणभवलें. आमचे मोरे तो आयलो, मनशाच्या सुखा दुखान वांटो घेतलो, मनशाचें दूख कोश्ट कितें तें ताणें अणभवलें. कोण भाशेन मनीस पातकाक लागून घडीक कोश्टवता, कोण भाशेन मनीस दुयेंसाक लागून दुसऱ्या वस्तूक लागून कोश्ट भोगता हें ताणें अणभवलें. तो संवसारांत आयलो तेन्ना जेजू आमचे भाशेन तो रडलो, ताका आमचे भाशेन भूक लागली, ताका आमचे भाशेन लोकांनी पयस केलो. आनी हेच आमकां शुभ वर्तमान सांगतलें. तो संवसारांत आयलो पूण संवसारांत ताका वळखूंक ना, संवसारांत ताका भायर आयलो. जें कितें एक मनीस ह्या संवसारांत अणभवता तितलें देवाच्या पुतान ह्या संवसारांत येवन अणभवलें. आनी ह्याच खातीर भाव भयणो, कोणूच मनशान म्हणूंक जायना की देवाक आमचें पडलोलें ना. तो देव, ताका आमचे कोश्ट ताका खबर नात, ताका आमचें दूख खबर ना, ताका आमची पिडा खबर ना हें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना, कित्याक देव आमचे भाशेन मनीस जालो. भाव भयणीनो, हेच की आयज आमी मानून घेता. गॉड बिकेम मॅन टू मेक मॅन लायक गॉड. देव मनीस जाता मनशाक देवा भाशेन करूंक. आनी हीच देवाची येवजण. जे भाशेन देवान आमकां मनीस कशी रचल्यान एका दिसाक त्याच देवाशी आमी परतून पावतले. आनी हेच करूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. जे भाशेन सुरवातेक संवसाराच्या ओरुंबाक देवान मनशाक धाडलेलो आनी ह्याच मनशाक पातका वरवीं तो पयस गेलो. आनी ह्याच मनशाचे सोडवणे खातीर देव आपल्या पुताक धाडटा परतून मनशाक आपल्याशी हाडूंक. तर भाव भयणीनो, आयज जेजूच्या जल्माची परब आमी समोरुमता. ह्या संवसारांत आमी जायत्या लोकांचे बड्ड्याक आमी वेता, जल्म दिसाक आमी वेता. भाव भयणीनो, जल्म दिसाक आमी पार्टीक वेता तेन्ना जायते भाशेचो लोक थंय आसता. थंय आसतात खाशेली मनशां, तुजी घरचीं ती तुजो कोरो मोग करतात म्हूण ती घोडे तुज्या जल्माक तुका वीश करूंक तुज्या सुखांत वांटो घेवंक येतात. दुसरीं आसात भाव भयणीनो, शीण बागूंक ती येतात. तिसरी आसा ती घोडेक तुका तितली लागशिल्ली न्हय पूण घोडेक ती तुजी शेजारी, तुजी पयशिल्ली सोयरीं दायरी ही तुजे बड्ड्याक येतात. आज भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारूंक गरज, हांव जेजूचो कोण म्हूण आज हे जल्माचे परबेक जेजूच्या हांव हांगा आयला. हांव जेजूचो लागशिल्लो पाटलावदार कसो आयला. वो घोडेक आज 25 डिसेंबर ही एक चाल मिसाक वचपाची, हो एक कायदो मिसाक वचपाचो, हो घोडेक एक शीण बागूंक घोडेक हांव ह्या जेजूचे जल्माचे परबेक आज जेजूक हीच जल्माची परबी दिवंक आयला काय. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोणाचे जल्माचे जल्म दिसाक वेता तेन्ना जायती तयारी आमी करता. घोडेक एक न्यू ड्रेस आमी घेता, घोडेक आमची गाडी सारकी आसा हें आमी पळयता, घोडेक जायते भाशेची दुसरी तयारी करून हे जल्म दिसाक आमी वेता. आज भाव भयणीनो, आमी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां 4 सुमानाची तयारी करून आज हे जल्माचे परबेक आमी आयल्या. तो दुसरो प्रश्न आमी आमकांच करुया, कसली तयारी आमी केल्या काय. खरेपणी म्हज्याच जिविताची, म्हज्या काळजाची, म्हज्या भितरल्या जिविताची तयारी करून आज हांव जेजूचे जल्माचे परबेक आयला. भाव भयणीनो, आमी जाणा आदवेंताचो काळ म्हणल्यार इट इज अ वे टू बेथलेहेम. ही आदवेंताची वाट तयार करून चलून आज आमी जेजूशी गोट्याशी पावूंक गरज. कितलीं जाणां हीच आमची आत्मीक तयारी करून खरेपणी आज जेजूक जल्माचे परबेक बेथलेहेमांत आमी पावल्यात काय. आयज भाव भयणीनो, जायतीं भाव भयणी खऱ्यांनीच तांणी ही आपली आत्मीक तयारी करून आज तीं जेजूच्या गोट्याशी आसात.
थोडी भाव भयणो आज थंयसरूच आपले सुवातेर आसा जंय आपणे ही जर्नी ही वाट तयार केली. थोडी घोडेक अर्देच वाटेर घोडेक उरल्यांत आसतली, दुसऱ्या राटा वटेन ती गुल्ल जावन आज जेजूशी घोडेक ती पावूंक नात. आमी आमकांच प्रश्न करुया, खरेपणी आयज हांव जेजूच्या गोट्याशी पावला काय? तिसरे सुवातेर भाव भयणो, आमी जेन्ना कोणाच्या जल्म दिसाक वेता तेन्ना आमी रित्या हातांनी वचना, कितेंय हातीन घेवन वेता, गिफ्ट घेवन आमी वेता. आनी जरी तर तो मनीस खाशेल्लो म्हजोच फामिलीचो वांगडी, हांव मोग करता तो मनीस, जाल्यार हांव तोच घेवन बऱ्यांतलो बरो गिफ्ट घेवन हांव वेता. आज बाबूनो, आज आमी तिसरो प्रश्न आमी आमकां करुया, कसलो गिफ्ट घेवन आज तूं जेजूचे जल्माचे परबेक आयला? गिफ्ट तुवें हाडला को कांयच घेवन तूं येवंक ना? बाबूनो, आमी कडेन कांय जेवण करतले, हें जेवण जेजू आयज जेवचो ना. जे आमी डेकोरेशन केलां ते कुडीक जेजू पळोवंक येवचो ना. पूण आमचो गिफ्ट जातलो आमचें हें काळीज. खरेपणी हें काळीज हांवें जेजूक तयार केलां काय? तर भाव भयणो, आयच्या दिसाक ही परब आमी करता आसतना कितें संदेश आमी आमकां घेवया? आमी जाणा, जेजूक जल्म दिवंक जेन्ना मारयेचे प्रोत्सूक जावपाचे वेळ पावलो तेन्ना ताका खंयसरूच सुवात मेळूंक ना. आनी शेकी ती ह्या गुरवाच्या गोट्यान पावतात. आनी आज लेगून भाव भयणो, जेजू ही सुवात सोदीत आसा जल्म घेवंक ह्या संवसारांत. जेजू जोण एकल्याची काळजां तपासून पळयता. जेजू सोदता आपल्याक एक जागो हो आपलो जल्म घेवंक. आज तुजें काळीज जेजूच्या जल्माक तयार आसा काय? तुज्या काळजांत जेजूक जल्म दिवंक सुवात आसा काय? दुसरे सुवातेर भाव भयणो, आज जेन्ना आमी ही परब करता तेन्ना हो जल्म दीस जेजूचो समारंभ तेन्ना ह्या गोट्यांत आमी आसा तेन्ना हो गोठो ल्हान आसलो. त्या गोट्यान आनी कोणाकूच सुवात ना, फकत जेजूक आनीक तुका. ह्या गोट्यान आनीक दुसरे वस्तूंक सुवात ना, म्हळ्यार तुज्या गोरवाक सुवात ना, तुज्या व्हडपणाक सुवात ना, मिंचाशीक सुवात ना, तुज्या ग्रेस्कायेक सुवात ना, कित्याकूच सुवात ना. कित्याक जेजू जल्मलोलो ती सुवात ल्हान. थंय फकत सुवात आसा तुका आनी जेजू. आज बाबूनो, हेच करूंक आज आमचो पाप सायब फ्रांसीस आमकां उगडास करतलो. दीस क्रिसमस लेट अस इम्बायब ह्युमिलिटी, म्हळ्यार खालतेपण आमी आपणावया. कित्याक जेजूक दिश्टी पडलो ते ल्हान मनीस, व्हड व्हड राजांक तो पयलो दिश्टी पडोंक ना. दिश्टी पडलो तो साद्या मनशाक, गोरवार राखण्याक. आनी बाबूनो, जेन्ना आमी ह्या ल्हानांतल्या ल्हान मनशांक आमची भेट करतले, तांच्या सुखा दुखान वांटो घेतलो, तेन्ना खरेपणी हो जेजूचो संतोश भोगूंक आमकां मेळटलो. बाबूनो, दर क्रिसमसाक म्हाका एका यादनिकाचो उगडास येता. हांव ह्या यादनिकाशी थोडे म्हयने म्हजें ट्रेनींग घेवंक आसलो. आनी बाबूनो, क्रिसमसाचो दीस पावलो. आनीक हांव क्रिसमसाच्या दिसाक घरा वचूंक आसलो तेन्ना हो यादनीक ताणें कितें तरी खावपाच्यो वस्तू घेवन ते गांवच्या जी कोण गरीब जी फामील आसली तांगेर ताणें भेट केली. तांचे सांगाता तो गेलो आनी तांचे जे कितें रांदलोलें तें ताणें खायलें. ताणें तांकां पयलें सांगूना की आपूण तुमगेर येवचो आसा. आनी जेन्ना हांव रातचो घरा परतून आयलो तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें जेवणाक कितें आसलें, फकत पुलाव आनी थोडें पिकल आसलें. आनी बाबून तो सांगतालो म्हाका कितली खुशालकाय आपणाक भोगली ह्या कुटुंबाक भेट करून. तांचे लागीं कडेन कांय चडश्यो वस्तू नात, व्हड घर ना, धाकटोय तांचें कूड, धाकटो तांचो एक रूम. जेवणूय सादें, व्हड व्हड वस्तू तांणी तांकां दिवंक ना. पूण तो मोग, ती शांती, ती खुशालकाय आपणें अणभवली हें ते यादनिकान म्हाका सांगलें. आनी बाबूनो, हेच की खरें नाताल. जेन्ना हांव ल्हानांतल्या ल्हानाचोवें म्हजी खुशालकाय वाडयतलो तेन्नाच हांव जेजूक अणभवूंक पावतलो. तर आयच्या दिसाक ही परब आमी समोरमता आसतना आमी ही ल्हानांतल्या ल्हानाचोवें जेजूक पळोवंक, खरेपणी जेजूक आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक आमची काळजां ताका तयार करूंक ताची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उचारणी करून आमी म्हणुया, सोत मानता देवाक, सर्व बोदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणारा
आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो आंकवार मरिताय जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो सर्व पविता देवपाच्यो सेवा पुसला थंय आनी जिवी आनी मेल्ल्याची मुसुबी करून येतलो सदमानता तर पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्ताचो एकता पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमच्यो खासगी कुर्जो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी माद्रींनी आपले गवलेक मुनियारपण चलयतना मनशा मदें कसलोच अंतर करिना जावंक आनी सगल्यांक जेजून हाडलोली खरी शांती आनी संतोष आपल्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान शिपडावंक देवा लागीं मागुया दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी पोरजे मदें फुटी आनी वेगळोचार घालिना जावंक आनी जातीचो धर्माचो वाठाराचो वेगळोचार आपल्या मॅनिफेस्टोची बुन्याद करिना जावंक बापा लागीं मागुया दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर मुलाव्या 3 संस्कारा वरवीं जेजूच्या पाटलावदारा मदें एकचाराची आत्मिकताय रचून आयल्या तर क्रिस्ती बाबार्थ्या मदें हो बाबार्थाचो समुदाय तीर करूंक सगल्या मनशांक आमी देवाची रचना म्हूण मानून घेवंक आनी गरजेवंतांक कसलोच अंतर करिनासतना फावो तो आदार दिवंक देवा लागीं मागुया दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर जेजू एका गोरवाच्या गोट्यान जल्माक आयलो तोंड आसलोले खावणेन ताका न्हिदयलो आनी गोरवांनी ताका सांगात दिलो तर आमी सृश्टीचो जाता तितलो सांबाळ करूंक आनी आमचे वरवीं प्रदुशण जाता तें आमी नपयत करूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर सुर्गीच्या मोगाळ बापा काय आमच्यो गरजो आमची मागणी आमच्या आवडी आमी तुजे मुखार दवरल्यात खऱ्यांनीच आमच्या जिवितान तुज्या पुताक आमी जल्म दिवंक ताचे असलें जिवीत आमी जिवंक आमची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण तुजे लागीं आमी मागता हे मागणे आमी करता तेच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन बेटोवनीक आमी गायन गावया निश्कळो निर्मोल उंडो C27 5 30 आनी 9 C27 पेज 39 Niskoro girborudo Vedi cerami galda Saznaja povitra Tu gado subovita Odori
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आख्या पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती सोपुर्णायक आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजें बोगसणें आमकां सोपुर्णायेन मेळटा देखून आयच्या दोबाजीक परबे दिसा ही बिटोवणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय भशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनुसोद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाचे किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दलबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, क्रोस्सो पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोट पोरगोटोया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्यून सुसे तिचो पुती भाग्यून धर्म दिता भाग्यून सुसे वास आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुझे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन नोंदरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावुया. ओतम्या मोच्या गायन कोर D30 आनी 4 5 60 आनी 5 D34 पेज 65. ओतम्या मोच्या गायन कोर कुशालकायेन Moje vidor dieta, mozo Deus, moje vidor dieta, mozo Deus, divor Jesus, o que lo mozo Ai lo Gesù, eu daro amor mozo branzalo. Ai lo Gesù, eu daro amor mozo branzalo. Od
odmiamocia gaionku kushakae ulasu moje vitor gieta mozodiu moje vitor gieta mozodiu Simon Jesus 하늘의 모체 가리 시도르카 클라우다네 수게 보이지 볼로바우스 아리사레다도시 수게 보이지 볼로바우스 아리사레다도시 odmiamocia gaionku kushakae ulasu moje vitor gieta mozodiu moje vitor gieta mozodiu Simon Jesus mozodiu taru moje vitor gieta moja odia vigore ace caris dordorda moja odia vigore ace caris dordorda odmiamocia gaionku kushakae ulasu moje vitor gieta mozodiu moje vitor gieta mozodiu Simon Jesus सगळीं उबी रावया प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बाबा आयच्या दिसा जल्मल्लो आमचो सोडवंडार आमकां तुजी भुरगीं करूंक आयला तर संवसारांत आमचे जिणेंत ओदीक ओदीक ताचो उपकार घेवन सरकार ताच्या उमोर जिवितान आमकां सगल्यांक वांटो दी हें आमी मागता तुज्या प्रितीपूर्ण पुता जेजूचे नांवी मातशें बसुया आयज व्हडा संतोशान जेजूच्या जल्माची परब आमी समोर उमता सगल्याक तुमकां पादविकाराच्या नांवान पाद कुराच्या नांवान फादर रुजार आमचे सिस्टरी PPCचे वांगडीच्या नांवान सगल्याक तुमकां ही जेजूच्या जल्माची परब आमी आवंड येता तेच बरोबर पयस पयस आसलेल्या आमच्या तालिगांवच्या भावा भयणीक भायल्या गांवांनी वावर करतल्या भाव भयणीक आमी आमची परबी पाठयता आज दुसरें मीस जातलें 8 वाजता आनी 9:15 वाजता इंग्लिशीन मीस गोठो पळोवंक आमी गोठ्याचीच पडदा केल्या आयतारा दीस 26 तारखेर घरांनी आमी वेतल्या सांजेच्या 6:30 वाजता आमी आमची ही
परब करूंक आमकां आदार दिलेल्यांक दिनवासा बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, टोनी रॉड्रिगीस आनी फामील, सेसील रॉड्रिगीस, तशेंच जायतो वावर करूंक आमकां आदार दितल्यांक आमी सगळ्याक आमी दिनवासता. फाल्यांतान आमच्यो नातालाच्यो कार्यावळी सुरू जातात. फाल्यां सांजे 7:30 वाजता ह्या माटवान तियात्र आसतलो. आयकून उलोय नाका, पळोवन उलय. ह्या तियात्राची तिकेटी 100 रुपया. 28 तारखेर एक कोंकणी फिल्म आमी दवरला, ताचें नांव केस्तांव दे कुफुसां. जायतीं इनामां ह्या फिल्माक मेळ्ळ्यान. तर हें फिल्म जातलें 28 तारखेर सांजे 6:30 वाजता. तिकेटीचें मोल 100 रुपया. ताळीगांवचो पोरजोळ हें आमचें फिरकोस पत्र जानेरांत आमी उसवाडाक हाडटले. उपकार करून एडवर्टिजमेंट, आर्टिकल्स हे कितें तुमी दिवंक सोदता तें तुमी हाडून दिवची. नाताला सोमयार एक समुदाय कसो एकठांय जावया आनी जेजूच्या जल्माचो संतोश आमी परगटुया. जायत्यो कार्यावळी बाबूळनो ह्या दिसांनी आमी आडावन दवरल्यात. तर तुमी ह्या कार्यावळींनी वांटो घेतल्यात म्हूण आमी आस बाळगिता. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सव्या आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार शेवटाक आमी गायन गावुया. येयात बावडतानो H5 पान 108 H5 पेज 108.